गोवा टुरिस्ट प्लेसेस प्रोटेक्शन एक्ट तातूंतल्यान ज्या माध्यमांतल्यान वी एन्श्योर दॅट प्रॉपर मॉनिटरिंग इज देयर. लॉट ऑफ illegalities have been noticed in the past. A lot of members have been taking up this particular topic. आणि ताज्या खातीर इश्यू आशिल्लो की हाऊ टू हँडल देम. मुख्यमंत्र्याकडे उलयतकच वी थॉट ऑफ गेटिंग अमेंडमेंट टू द एक्ट. न्यूसन्स म्हणून तो ऑलरेडी वर्ड आशिल्लो ताजो स्कोप वाडयला जातूंतल्यान पावर्स टू द डिपार्टमेंट टू एक्ट ऑन illegalities which have been there. ते हॉकिंग जावं टाउटिंग जावं बाकीचे वेरियस वेज. आता फॉर एक्झाम्पल एक आमी हें दवरला की बाबा एक्टा प्रमाणेच आमचे वॉटर स्पोर्ट्स गोंयकार वॉटर स्पोर्ट्सान आसात. आज कॉम्पिटिशन जेन्ना मालवणच्यान आयलें आमचेच ट्रॅव्हल एजंट गोंयकार जावं नॉन गोवन जावं आर सेलिंग पॅकेजीस एंड टिकेट्स टू मालवण. हे समज करपाक लागले जाल्यार फाल्यां आमचे गोंयकार उरले खंय. ताज्या खातीर तातूंतल्यान तांणी ट्रॅव्हल एजंटाक डिटरंट म्हणल्यार तुमी विकचे न्हय ह्या प्रमाणे कायद्यान तातूंत दुरुस्ती केल्ली आसा. अशेंच वेरियस पार्ट्स वेर टाउटिंग अदर थिंग्स वेर कन्सर्न विच आर न्यूसन्स टू द टुरिस्ट. वता कितें हॉकर विकपाक सोदता आनी कितें करूंक सोदता हे कंटिन्युअस डिमांडा वेळा आयिल्ले. सो आज तेंच बील हाडिल्लें वेर वी हॅव सेड की वी विल इन्क्रीज द फायन with the director having the powers to increase the fine. 5,000 आणि 50,000 फाईन आशिल्ली ती it was not a big deterrent to them. So we have increased the fines and we have more scope of nuisance has been specified. त्यातूंतल्यान डिरेक्टराक पावर येतले to act on these illegalities with the help of the police. Apart from that, anything else, sir? Apart from that, anything else? Only that much? This is to protect our Goan tourism, get proper legality to it, and ensure that illegality जे जातात and obstruction जे जातात त्रास जाता टुरिस्टांक डोमेस्टीक नाल्यार हे विकता बाकीचे विक्री करता बाकीचे त्रास करता टिकेटी कोण विकता भायर विकतात हे करतात ह्यो सगळं बंद जावपाक जाय. सो बेसिकली द इंटरेस्ट ऑफ गोन्स वी हॅव गॉट दिस पर्टिक्युलर अमेंडमेंट टू द एक्ट. तेंच्यांनी जर फायन भरपाक डिनाय केले जाल्यार वॉट वील बी द आमचो BNS सेक्शन 223 म्हाका दिसता इज एप्लिकेबल टू दिस इफ दे आर नॉट एबल टू. इट इज नॉट फायन भरपाक जायना. It is either fine or the act comes in place which has the powers for the police to arrest the person who is found in this type of illegal activities. त्यावर बंद करपाक प्रयत्न असा म्हणून एक ठरलं. करूया तुमचा हेल्प जाय.